हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सदां काळ बरो देव आसा. तो आमचे भितर आसा आनी तो आमचे भितर रावता हर एका दिसाक, हर एका वेळार. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. वेळार आमी वाखाणुया तो सोबीत गायचो देवा. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. या वेळार अन्य भाशेन आमी देवाक दिन वाचुया. लिबिहीन तोलो ओत्रमा सिखारामान दलामा शोकोरोमोंत्रमा सेकेरेब. Obrihinama shakarabantro tramasi hiribisha barabaraba. Obrihinama shokoromontro tramase hereberebe. Obrihinama sakatralande. Libahantro. Libihi shoron tramase ketralande. Obrasin talama. O gloria, gloria, mahima. Devak dinwasuya kidak to boro asa. Devak wakhanuya कित्याक तो आमचो मोग करता. मोगाच्या भाव भयणांनो, जुवाचो 6 स्वर आनी 27वी ओळ आमकां कितें सांगता पळोवया. खावन सरता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेवं नाकात, पूण सासणाच्या जिविताक तकता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेयात. असले खाण मनशाचो पूत तुमकां दितलो, कारण देवा बापान ताचेर आपलो शिक्को मारला. मोगाच्या भाव भयणांनो, देवाचें उतर आमकां कितें सांगता. खावन सरता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेवं नाकात, पूण सासणाच्या जिविताक तकता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेयात. आनी असलें खाण खंय मनशाचो पूत तुमकां दितलो, कारण देव बापान ताचेर आपलो शिक्को मारला. मोगाच्या भाव भयणांनो, एक आसा तें कुडीचें खाण आनी एक आसा तें आत्मीक खाण. कुडीच्या खाणान आमच्या कुडीची भूक भागता, पूण आत्मीक खाण जावन आसा ते वरवीं आमची आत्म्याची भूक भागता. आनी ज्या वेळार आमी आत्म्याची खाण भागयता आनी आत्मीक खाण आमी आशेता, त्या वेळार मोगाच्या भाव भयणांनो, आमी सासणीक जिविताची दायजी जाता. कित्याक असलें खाण आमकां देवाचें उतर सांगता मनशाचो पूत दिता, कित्याक देवा बापान ताचेर आपलो शिक्को मारला. आनी जी कोण सासणीक जिविताच्या खाणा पासत त्रास घेतात तांचेर तोच शिक्को बसता आनी ती सासणीक जिविताची दायजी जातात. देखून मोगाच्या भाव भयणांनो, सासणाच्या जिविताक तकता तसल्या खाणाची आशा करूया, तसल्या खाणासाठी वावर करूया, कित्याक ते सासणीक खाण आसा आनी त्या वरवीं आमच्या आत्म्याक घटाय मेळटा आनी आमी सासणीक जिविताची दायजी जाता. कित्याक तो आमचो देव आसा. मोगाच्या भाव भयणांनो, तो आमचो देव आसा आनी ताणें आमकां सासणीक जिविताचो अधिकार दिला. ताणें आपलो आत्मो आमचे भितर घातला. तोच तो देवाचो शिक्को, कित्याक तो शिक्को जांचे वयर आसतलो ती सासणीक राज्याचे अधिकारी आसतली. ती सासणीक राज्याचे अधिकारी आसतली. मोगाच्या देखून आयज हें इम्पॉर्टंट ना की आमी कुडीच्या खाणा पासून आशेता, पूण आमी आत्मीक खाणा पासून आसता.
your grace. Labra mama ma shara bara. Hallelujah. Praise the Lord. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमेचो यज्ञ. आमी त्या देवाचो मोग करता जो सदा काळ देव आमचे भितर आसा. आमी त्या देवाक लागीं करता जो देव सदा काळ आमचे भितर आसा. Praise the Lord. Hallelujah. आयचे देवाचे उतर घेया. John chapter 14 जोहाचो 14वो अवेसूर आनी 27वी ओर. आनी थंय जेजू ख्रिस्त अशे भाशेन म्हणटा, शांती तुमकां दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. संवसार दिता ती तशी हांव ती तुमकां दिना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. खंय जेजू ख्रिस्त शांती विशीं उलयता, पीस विशीं उलयता. आनी तो त्या विशीं उलयतना अशे भाशेन म्हणटा, म्हजी शांती हांव तुमकां दिता, संवसार दिता तशी हांव ती तुमकां दिना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो जसो जेजू ख्रिस्त सांगता तशा भाशेन देवाचें उतर आमकां सजमोन सांगता. कितें तर शांती ही 2 भाशेची आसा. आमेन. शांती, पीस ही 2 भाशेची आसा. एक पीस आसा ती पीस संवसारीक आसा, आनी दुसरी शांती आसा जी शांती देवा लागून येता. प्रेज द लॉर्ड. आतां फरक कितें आसा? जी संवसारांसून येता ती शांती, देखून जेजू ख्रिस्त कितें म्हणटा, संवसार दिता ती शांती. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. संवसार दिता ती शांती हांव तुमकां दिना. सो जेजू दिता ती शांती कशी आसा आनी संवसार दिता ती शांती कशी आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आयज पवित्र आत्मो आमकां शिकयतलो ह्या उतरा वरवीं. आमेन. पळयात, ज्या वेळार आमी संवसाराचेर नजर मारता त्या वेळार आमी संवसारान जें कितें करता ती एका पासत ती म्हटल्यार शांती पासत. जायतीं जाण आपल्या जिवितांत चलता कितें तर हांव आयज काम करतलो आनी उपरांत म्हाका शांतीन हांव जियेतलो. हांव थोडीं जाणां आपलो बिजनेस करता आनी म्हणटा आयज हांव बिजनेस करतलो आनी उपरांत हांव शांतीन हांव जियेतलो. पूण बाबा ही शांती तुमकां खंयचोच मनशाक दिवंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. जस्ट एग्जांपल घेयात. जायतीं जाणां म्हजी भाव भयणां आसा ती कितें म्हणटात, कितें तर हांव एका खंयच्या तरी म्हज्या मोगाच्या पर्सन लागीं, मोगाच्या व्यक्ती लागीं हांव उलयतलो आनी म्हाका शांती मेळटा. आनी त्या आशेक जायतीं जाणां भुरगीं काजार जाता. कित्याक तर तांकां शांती मेळोंक जाय, पीस. पूण ज्या वेळार काजार जाता थोडे दीस वयता तेचे उपरांत जशी तांकां जाय तशी तांकां पीस तेंचे भितर ना. सो देवाचें उतर कितें म्हणटा, जसो संवसार दिता तशी शांती हांव तुमकां दिना. प्रेज द लॉर्ड. संवसार दिता ती शांती तुमकां थोडो वगत आसता. प्रेज द लॉर्ड. जस्ट एग्जांपल घेयात. तुमी एक नवीन गाडी घेवची चिंततात वा नवीन एक बायक घेवची चिंततात. सो तुमच्या मायंडान आसा हांव एक बायक घेता आनी तेच्या पासून तुमी परामर्श करता, तेच्या पासून तुमी कश्ट करता आनी कश्ट केल्या उपरांत एक दीस येता ज्या दिसा तो बायक घेवन वयता, बायक विकती घेवन वयता. आतां आदल्या दिसा आमच्या मनान तोच विचार आसतलो, हांव बायक घेतलो, हांव बायक ती बरी पुसतलो, हांव बायक ती बरी दवरतलो, हांव तेजी काळजी घेतलो. कित्याक तुजी ड्रीम बायक आसा ती, तुज्या मनांतलो तो विचार आसा तो, आनी तो मनांतले सोपान आपले पुरे जाता. ओके. सो तेचे उपरांत कितें करता आमी दुसरे दिसा सकाळी वयता, शोरुमान वयता आनी शोरुमान गेल्या उपरांत आमी कितें करता, आमी गेल्या उपरांत
आमची गाडी थंय आसलेली आसता, ती गाडी आमी घेता. आतां ती गाडी आमी जेन्ना भायर काडटा त्या वेळार आमी हळू सावकाश भायर काडटा, कित्याक तर त्या गाडयेक कांय लागून नाका. प्रेज द लॉर्ड. उपरांत कितें करता, उपरांत आमी रस्त्याचेर हळू हाडटा आनी त्या गाडयेक पुसता. प्रेज द लॉर्ड. आनी त्या गाडयेक आमी डिजायन करता, हार घालता. ओके. उपरांत आमी स्लोली रस्त्या वचून हाडटा, स्लोली. आनी तुका दिसता वाव, ह्या संवसारान म्हाजीच गाडी बेस्ट आसा, म्हाज्या गाडये भाशेन गाडी ना. प्रेज द लॉर्ड. आनी तसो घेवन तूं येताय घरा लागीं येताय. आनी त्या दिसा उपरांत तुज्या वेळार घरा लागीं येयल्या उपरांत बरो ती गाडी पुसताय आनी तेचेर बरें कवर घालून ठेयताय. प्रेज द लॉर्ड. आतां तूं घरा लागीं येयलें, रातीचें येयल्या उपरांत तुका दिसता ओके हांव एक रावंड मारून येता. सो परत तूं काडटा आनी एक रावंड मारून येता आनी तुज्याच बायकाची, तुज्याच कारीची तूं आपुरबाय करताय. उपरांत कितें करताय, उपरांत परत तेका धांवता. उपरांत सकाळी फुडें उठ्ठाय, तेका परत पुसताय, कितें आसा कितें ना. मात जरी घाण लागली जाल्यार आमी 10 पावटी पुसता. एक सड पासून पडलो जाल्यार आमी तें सारकें पुसता. अशें थोडे दीस जाल्या उपरांत, प्रेज द लॉर्ड, अशें थोडे दीस जाल्या उपरांत आतां तीच जी बायक आसा न्हू, तीच बायक आतां आमकां जुनी दिसोंक लागता. तीच बायक आतां आमकां जुनी दिसोंक लागता. कित्याक आतां दीस गेले, टायम गेलो. प्रेज द लॉर्ड. हांव सांगूंक कितें सोदतां, हांव सांगूंक ह्या भाशेन सोदतां, कितें तर ह्या संवसारान तुमी विकत घेतलेली हर एक वस्तू ही जुनी जाता. प्रेज द लॉर्ड. ती तुका कंप्लीट शांती दिवंक जायना, तेका तुका कंप्लीट शांती दिवंक जायना. मागीर शांती दिता तो कोण जावन आसा, समाधान दिता तो कोण जावन आसा. जेजू क्रिस्त म्हणटा शांती तुमकां हांव दवरता, पीस तुमकां हांव दवरता. प्रेज द लॉर्ड. हांव जशी शांती दिता तुका तो संवसार दिवचो ना. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. जायतीं जाणां आयज शांतीक सोदतात. थोडीं जाणां म्हणटात ब्रदर म्हाका पीस जाय, हांव बेजार जाला, म्हाका पीस जाय. जायते जाण बिझनेसमॅन म्हणटात म्हाका पीस जावं. जायते जे बरे जॉबाक आसात ते म्हणटात पीस जावं. कित्याक आयज मनशांक शांती ना. आनी हेचें मेन रिजन म्हटल्यार आमी देवा लागीं ना. प्रेज द लॉर्ड. आमकां दिसता कितें, हांव मिसाक गेले उपरांत आमकां जे फादर विकार सांगतात शांती एकामेकाक दियात, आनी ती शांती आमी दिल्या उपरांत ती शांती येता ना, ती शांती येयना. कित्याक तुजे लागीं शांती ना जाल्यार तूं दुसऱ्यांका कशी शांती दितलें. प्रेज द लॉर्ड. तुजेच लागीं शांती ना, तुजेच लागीं पीस ना तर दुसऱ्यांका कसली शांती दितलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळय जस्ट एग्जाम्पल घे, जर आमचे खिशान 10 रुपये आसात तर आमी 100 रुपयाची हेल्प करूंक कोणाक शकना. जर 100 रुपये आसात जाल्यार 10 रुपयाची आमी हेल्प करूंक शकता. हेचो अर्थ कितें, आमच्या लागीं ना ती आमकां दुसऱ्याक दिवंक जायना. आमच्या लागीं जी शांती ना ती दुसऱ्याक आमकां कशी दिवंक जाता, हेंच देवाचें उतर आयज सांगता. हेचें मेन रिजन म्हटल्यार आमी पवित्र आत्म्यान वाडनाव ना, आमी पवित्र आत्म्याच्या उतरान वाडनाव ना, आमी पवित्र आत्म्याच्या पदवेन वाडनाव ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. जायतीं जाणां आयज घुसपाट्टात, जायतीं जाणां आज प्रॉब्लमान आसात, जायतीं जाणां शिकपणाक लागून आयज शांती तेंचे भितर ना. तेंचे लागीं पयसो आसा पूण शिकपणाक लागून, दुयेंसाक लागून तेंचे भितर शांती ना. कोर्टाक लागून, केसीक लागून तेंचे भितर शांती ना. आनी फॅमिली प्रॉब्लमांक लागून तेंचे भितर शांती ना. म्हटल्यार हर एकाक मनशाक आयच्या ह्या दिसांनी शांती ना. आनी तो मनीस शांती सोदता, तो मनीस शांती सोदता. प्रेज द लॉर्ड. कितें तुजे भितर शांती आसा? हालेलुया. चिंतून पळयात, आयज 99% जी भुरगीं आसात तेंचे भितर शांती ना. कित्याक तेंचे भितर देव ना. प्रेज द लॉर्ड. आमी फकत शांतीचे, आमी फकत पीसचें नांव घेता पूण आमचे भितर पीस ना. जायत्या जाणां मदें पीस ना, पीस ना. हालेलुया. पीस ना.
जायतीं जाणां शांती सोदूच्या पासत दुसऱ्याक आजार करतात. जायतीं जाणां शांती सोदूच्या पासत दुसऱ्या वांगडा रिलेशन दवरतात. जायतीं जाणां शांती सोदूच्या पासत वेगवेगळे बिजनेस करतात. जायतीं जाणां शांती सोदूच्या पासत आनीक कितें कितें करतात, पूण तांकां शांती मेळना. तांकां दिसता हांवें जर अशें केल्यार म्हाका शांती मेळटली, हांवें जर तें तशे भाशेन केल्यार शांती मेळटली. सो बाबा पळयात, खंयच्याच वस्तूंनी तुमकां शांती मेळची ना, कित्याक त्यो वस्तू संवसारी आसात. मागीर शांती खंयथान मेळटली? शांती मेळटली देवाच्या उतरांत. जो कोण देवाची उतरां आयकता आनी त्या प्रमाणे चलता आनी तो आपलें जिवीत शांती करता. कित्याक ही शांती तुमकां कोण दितलो ना आसा, ही शांती तुमकां देव दितलो आसा. ज्या वेळार पळय जेजू क्रिस्तान कितें म्हटलें, जॉन चॅप्टर 14:27, शांती तुमकां दवरता, शांती तुमकां दवरता म्हणटा. सो ही शांती आमचे भितर स्टेबल केन्ना जाता? ज्या वेळार आमी उतरान वाडटा त्या वेळार ती शांती आमचे भितर स्टेबल जाता. प्रेज द लॉर्ड. सजमाता. प्रेज द लॉर्ड. ती शांती आमचे भितर स्टेबल जाता. कित्याक जेजून स्थिर शांती दिल्या, जेजून हालयणारी शांती दिवंक ना. आमेन. एक पावट तुमकां जेजूचे भितर शांती मेवली उपरांत तुमकां दुसरी शांतीची गरज पडची ना, कित्याक तो शांतीचो कुंवर आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. तो शांतीचो कुंवर आसा. पळय आज जायतीं जाणां आपल्या आपल्या जिवितांत थकतात, दीसभर काम करतात आनी दीसभर आपली जबाबदारी करतात. जायचे जे देवाचे सेवक आसात ते पासून थकतात, तेंची कामां करून, तेंचे वावर करून थकतात आनी पीस सोदतात. पीस मेवता वर्ड ऑफ गॉड. जो कोण देवाचे उतर वाचता तेजे भितर पीस आसा, तेजे भितर पीस आसा. आयज जायतीं जाणां कामाक वयतात आनी अख्खो दीस काम केल्या उपरांत आतां म्हणटात हांव घरा लागीं येतलो आनी हांव शांतीन बसतलो. पूण ज्या वेळार घरा लागीं वयता त्या वेळार शांती ना. थोडीं जाणां म्हणटात आज हांव बऱ्या भाशेन राती जेयतलो आनी न्हिदतलो, पूण शिकपणाक लागून शांती ना. अशें कितें तरी तुमच्या लायफान प्रॉब्लम्स आसात जेका लागून तुमच्या लायफान शांती ना. देवाचें उतर वाचूंक सुरवात करा, कित्याक जी शांती तुमकां जाय ती देवाच्या उतरांत आसा. ज्या ताकाय तुमी देवाची उतरां वाचनात ना, तुमी देवा वांगडा उलयनात ना, त्या ताकाय ती शांती तुमच्या भितर येवंक शकना. संवसारांतली शांती एका दिसाची, पूण देवाची शांती सदां काळची. आमी त्या शांतीच्या फाटसून वचया, त्या पिशच्या फाटसून वचया जी सदां काळची, ती केन्ना नश्ट जायना पूण साशणाच्या साशणाक आसा. आमेन. थँक्यू जिजस. ह्या दिसा पासत, ह्या वेळा पासत, ह्या भुरग्यां पासत, तेंच्या जिविता पासत हांव पळयतां जी शांती तुजे लागीं आसली ती शांती तांकां मेवता. ज्या वेळार हांव उलयतां ती म्हजी उतरां न्हू, सॉरी देवा, ती तुजी उतरां आनी त्या उतरांत शांती आसा. ज्या वेळार हांवें ती उतरां आयकली म्हज्या जिवितांत शांती मेवली. सेम आतां ती उतरां ती आयकतात तांकां पासून तेंच्या जिवितांत शांती मेळटा. तेंच्या भुरग्यां लागीं शांती, तेंच्या घरकारां लागीं शांती, तेंच्या घरकारणी लागीं शांती. ह्या वेळार जेजू क्रिस्ताची शांती हांव तुमचे भितर डिक्लेअर करता. जेजू क्रिस्त नाजरेचें नांव. आमेन. गॉड ब्लेस बाबा. देव तुमचो मोग